प्रतीच्यानो आमची मुळावी दोतोर आमी शिकल्या, आमी शिकता आनी आमच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान आमचो भावार्थ आमी परगट्टा. जे मागणे आमी करता आनी जो भावार्थ आमी परगट्टा त्या मागण्याची आनी भावार्थाच्या स्वताची समजणी घेवंक आमी प्रयत्न करुया. पवित्र कुर्साची कुरू. क्रिस्ती धर्मान खंयचेय मागणे आमी सुरू करता तेन्ना आमी आमच्या कॉपलार कुर्साची कुरू काडटा. हे तरेन बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारता आनी आमेन म्हणून सोंपयता. कुर्साची कुरू काडटा तेन्ना आमी क्रिस्ता खातीर जियेता म्हूण आमकांच उगडास करता. कुर्साची कुरू उदेशी 6 वस्तू आमच्या मनांत येतात. भावार्थ परगटप, पवित्र स्नानाची नवसोन्नी, शीस जावपाचें शिकप, कोश्ट आपणावप, देंवचारा आड झुजप आनी आमच्या अशोकतायेचेर जैत मेळोवप. कुर्साची कुरू काडटना जेजूचो कुरीस आमच्या मुखार आमी हाडटा. उबें लाकूड आमकां बापाच्या मोगाची खबर सांगता आनी आडवें लाकूड आमी मनशाचो मोग करूंक आमकां उगडास करता. कुर्साची कुरू काडटना उजव्या हातान आमी कॉपलार, ओठाचेर आनी ओड्ड्यार कुणां काडटा आनी दावो हात आमच्या ओड्ड्यार आमी दवरता. जेन्ना आमी कुर्साची कुरू काडटा तेन्ना आमी 3 धाकट्यो कुरू आमच्या आंगार आमी काडटा. पयलो कुरीस आमच्या कॉपलार, पवित्र कुर्साचे कुरवेन. हांव बापा परी पवित्र जावंक, म्हज्या मोनाक ताचें उतर उजवाड जावंक आनी ताची बरी समजणी घेवंक आदार मागता. दुसरो कुरीस ओठांचेर, निवार आमकां आमच्या देवा. म्हाका वायटांतलो निवार आनी म्हज्या तोंडांतल्यान देवाची बरी खबर परगट करून आमी आदार मागता. तिसरो कुरीस ओड्ड्यार, आमच्या दुस्मानांतली. देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगोवन आमी तें वेव्हारांत घालता आनी देंवचाराची वाट सोडून दुस्मानांतली आमकां वाटावंक मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. उजवो हात कॉपलार आनी दावो हात ओड्ड्याचेर. पयलो उजवो हात आमच्या कॉपलार. बाप आमचो रचणार आनी जें कितें बापान रचलां तें सगलें आमकां फायद्याचें. आमी पयलो उजवो हात कॉपलार दवरता आनी म्हणटा बापाचें. तेन्ना जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण आमी सोत मानता. तो सासणाच्या सासणाक देवा सोवे एक म्हूण आमी मानून घेता. दुसरो ओड्ड्याचेर. जेजून संवसारांत येवन बापाचें मोग करतलें काळीज आमकां दाखयलें. जेजू म्हणल्यार मोग. दुसरो ओड्ड्याचेर आमी काडटा तेन्ना आमी जेजूक मानून घेता आनी जेजू स्वर्गार्थान आंकवार मारयेच्या कुसव्यांत आयलो आनी मनशाचो सोडवणदार जालो म्हूण आमी उगडास धरता. जेजू सारकेल्लें काळीज आमी मागून घेता. निमाणें दोनूय भुजांचेर. देव पवित्र आत्मो, देव बाप आनी देव पुता सोवे एकूच म्हूण उगडास करता. आमचे हात सेवे चाकरेचे जावन आनी जेजून आपल्या मोरना उदेशी आमकां काळोखांतली काडून उजवाडाक सोडवणेक हाडलें. हें आमी तिसरी खुणां काडटा तेन्ना दोनूय दाव्या आनी उजव्या भुजाचेर काडून आमी हाचो उगडास करता. कुर्साची कुरू काडून आमी म्हणून जातोच आमी शेवटाक आमेन म्हणटा. होय, हांव त्रिएक देवाचेर सोत मानता. आमच्या बापा. मागणें आमच्या जिवितांत चड गरजेचें. जेजून आपल्या शिसांक आमच्या बापा हें मागणें शिकयलें आनी हें मागणें दर दिसा आमी उद्गारता. ह्या मागण्यांत
आमकां 7 प्रार्थना वो गरजो मेळटात. 3 देवाक सोर जातात जाल्यार 4 मनशाक सोर जातात. ती ह्या वेळार नियाळुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या ही वोळ उद्गारून देवाक आमी दिनवासता. देव सोगले सुवातेर आसा. ताका लागून देवाक आमच्या बापा, आमचो बापूय आमी म्हणटा. ताचेर आमी पातयेता. पयलें प्रार्थन. तुजें नांव पवित्र जावं. म्हणजे देवाचें नांव पवित्र आनी सगल्या नांवांहून व्हरतें ताचें नांव. आमचो स्वर्गीचो बाप पवित्र, तशीं आमी पवित्र जावंक जाय. दुसरें प्रार्थन. तुजें राज आमकां येवं. देवाचें राज व्हड आनी पवित्र. तें राज जोडूंक आमचो सगल्यांचो आवंडो आनी हावेस. हें राज आमी जोडूंक ह्या वेळार आमी मागता. तिसरें प्रार्थन. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमी हें प्रार्थन म्हणटा तेन्ना देवाक आमच्या जिवितांत आमी पयलो आनी उंचलो जागो दिता. आनी आमच्या मोना प्रमाणे न्हय, बोगोर देवाच्या मोना प्रमाणे आनी ताचे खुशे प्रमाणे सगलें जावं म्हूण मागता. चवथें प्रार्थन. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. बाग्योंत आगुस्तीन दिसपट्टो गिरास म्हणल्यार 3 वर्त आमकां दिता. पयलो, आमचो दिसपट्टो गिरास म्हणल्यार कुडीक जेवण. दुसरो, स्वर्गीचो उंडो जो आमची ओतमीक बूक मारता. आनी तिसरो दिसपट्टो गिरास म्हणल्यार देवाच्या उतराचें जेवण, जें आमकां देवाचे नेम सांबाळूंक आदार जाता. पांचवें प्रार्थन. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. हें प्रार्थन करता तेन्ना आमी आमच्या काळजाची चवकशी करता. जशें दुसऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस म्हूण आमी मागता. बोगसोण्याचें मन आसूंक देवा लागीं प्रार्थन आमी करता. 6वें प्रार्थन. आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका. देव आमकां ताळणेत घालिना, पूण आमी मनीस ओसोक्त आनी जायते पावट देंवचाराच्या ताळण्यांत आमी पडूंक शकतात. देखून हें प्रार्थन म्हणटाना जेजू आमकां आपल्या बापा लागीं आमकां ताळणेत पडोना जावंक आदार मागूंक सांगता. जेजू आमकां ताळणेत पडोना जावं 2 उपाय दिता. पवित्र पुस्तक आनी मागणें. 7वें प्रार्थन. पूण वायटांतली आमकां निवार. आमी न्हयच फकत आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका म्हूण मागता, पूण आमी वायट केला त्या वायटांतली निवारूंक मागता. आनी शेवटाक आमेन म्हणून जें कितें आमी म्हणलां ताचेर आमी सोत मानता आनी भावार्थ दवरता म्हूण परगट्टा. नोमान मारी. नोमान ह्या उतराचो अर्थ खुशाल. देवदूत नोमान म्हणून उद्गारता तेन्ना खुशालकायेचो संदेश मारयेक दिता. मारिया म्हणल्यार देवाचे अपुरबायेची. हें जेजूचे आवयचें नांव. नोमान मारिये जावन आसा वाखाणणेचें मागणें. ह्या मागण्यांत 3 कारणांक लागून आमी आंकवार मारयेक वाखाणणी दिता. ती कुरबेन बोल्लोली. मनीस जालोल्या देवाच्या पुताची आवय ती. सगल्या अस्तोऱ्यां मदें ती सुभागी. हें मागणें करतना तिच्या पुता जेजूकूय आमी वाखाणटा. सदैव तुजें कुशीचें फळ. नोमान मारिये हें मागणें पवित्र पुस्तकांतल्यान विचून काडलां. पयल्या भागांत बोडव्या गाब्रिएलाची आनी दुसऱ्या भागांत बाग्योंत एलिझाबेथीची उतरां आमी नियाळटा. बाग्योंती मारिया बाग्योंत न्हयच फकत तिणें देवाक ओय म्हणलें म्हूण,
पूण उचाल्लोलो होय जबाब ती जिवितांत जियेली देखून. भाग्यवंती मारे उपकार मागपाचें मागणें. हांगा दोर एकलो केलोल्या पातकाचें आनी मरणाच्या वेळार बोगसोणें मेळूंक देवाचे आवयची विणवणी मागता. मोहिमा बापाक. आमी मागणें सोंपोवचे आदीं पवित्र त्रित्वेक मोहिमा दिवन सोंपयता. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ह्या मागण्यांत आमी त्रिएक देवाक मान आनी व्हडवीक दिता. शेवटाक आमचो जबाब जाता आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मनशाची सोडवण पवित्र त्रित्वेचो फळ. दर एक जण हे त्रित्वेचो सोडवणेचो वावर सुफळ करता आनी मनीस आपले सुरवेचे इश्टागतीन परत एक जाता. ती इश्टागत आदी आसली, आतां परत जोडल्या आनी ती सदां सदांकाल आसतली. देवाचें राज सदां सदांकाल आसतलें आनी केन्नाच सोंपचें ना. सोत मानता. हे मागणें आमच्या भावार्थाची मुळां हो स्वता आमकां सांगता. हे मागणें करतना आमी आमच्या बापा लागीं कांयच मागिना, पूण आमचो भावार्थ आमी वळखता आनी मानून घेता. देव सगल्या परस पयलो आनी निमाणो. सगल्याचो ओरोम आनी शेवट तोच. सोत मानता म्हणटा हांव तेन्ना आख्खी पवित्र सभा मानून घेता ती स्वता आमी मानून घेता म्हूण परगट्टा. सोत मानता मागण्यांत 12 सोतां आसात आनी हे मागणें 3 भागांनी वांटलोलें आसा. पयलो भाग देवाचेर आमी सोत मानतात. सोत मानता देवा, सोर पोदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथुमेच्या रचणारा. देव सगल्यांचो रचणार. तो जावन आसा आमचो बाप. ताणें सगलें रचलां आनी सगलें ताचे तावन उपजता. दुसरो भाग जेजूची खबर करता. आनीक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. आमी ही उतरां उचारता तेन्ना जेजू आमचो सोमी म्हूण मानून घेता आनी ताचेर आमी सोत मानता. तो देवा बापाचो एकलोच पूत जो पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या संवसारांत आंकवार मारये उदेशी जल्मलो. जेजू ह्या संवसारांत बरें करीत गेलो. जेजून आमच्या मोगा पासत कोस सोंसले. आमकां बापाशी हाडूंक आनी आमकां पातकांतली मेकळी करूंक आमचे पासत खुर्सार रोगत वारयलें. जेजूक एक पासून पातोक नासलोलें, पूण जेजून सगल्यांची पातकां आपणाचेर घेतली आनी आपुणूच आमच्या पातकां खातीर मेलो. तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाशी गेलो, पूण आमकां ताणें सांडूंक नात. तो आमचे मोदें आसा आनी एक दीस आमकां परत बापाशी व्हरूंक येतलो. ताका लागून आमी हो गूढ मिसांत वांटो घेतना परगट्टा. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. तिसरो भाग पवित्र आत्मो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसोणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता आनी बरी ती वाट दाखयता. आमी सगलीं कातोलीक पवित्र सभेचे वांगडी. सांता भक्ताची विणवणी आमकां गरजेची. आमी पातकी करी, पूण आमचो स्वर्गीचो बाप आमची पातकां बक्षिता आनी परत करिना जावंक आमचे लागीं मागता.
जिवंत जालो ते परी आमी जिवंत जातले कित्याक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान आमी सगळीं भागेली. मेल्या उपरांत सासणाचें राज जोडून आमचो सगल्यांचो आवंडो आनी हावेस. आनी मेल्या उपरांत आमचें जिवीत सोंपना पूण तें बदलता, नवें जाता. केन्नाच सोंपना तसलें जिवीत सुरू जाता. त्याच पासत एक बरें कुरपेचें पवित्रपणान भरलोलें जिवीत आमी जिवंक गरजेचें. प्रितीच्यान आमची दोतोन आमी म्हणटाना आनी मागणें करतना दर एका उतराची समजणी घेवया आनी आमचो भावार्थ खोलावंक, तिरावंक आमी प्रयत्न करुया.